सुरक्षा अभियानातर्फे हांगासर निवेदन सादर केल्लें आसा जी गोंयान इल्लिगल बुल फायट्स चलता आनी भायल्या राज्यांतल्यान खास करून कर्नाटक राज्यांतल्यान जे बीफ गोंयान येता इल्लिगली त्याचेर तुमी कारवाई करची अशी मागणी आमी तांच्या समोर दवरलेली आसा। आज मेन कलेक्टर नसल्या कारणान आमी AC1 ह्या कलेक्टरा कडेन तांच्या कडेन डिस्कस केले, तांकां सांगले निवेदन, तांच्यांनी वाचून घेतले आणि त्यानंतर तांकां सांगला तुम्ही मिटींग कॉल करा, कारण हो विषय काल आणि आज न्ही गोवंश रक्षा अभियान आम्ही 2012 पासून इल्लिगल बुल फायटाचेर भरपूर वेळा तांकां सांगलेलें आसा, मिटिंगेनूच सांगलेलें आसा। इवन हायकोर्टान जेन्ना आमी कंटेम्प्ट आमचे ॲडवोकेट नॉर्मा आल्वारीस हांची जी मेन पिटिशन असले हायकोर्टान आणि त्या पिटिशनाचेर डायरेक्शन दिल्ले की गोंयान सगळे बुल फायट बंद करचे, पण तरी आसतना ते बुल फायट खूप वेळा चालू असले म्हणून आम्ही एक 2017 परत कंटेम्प्ट पिटिशन फायल केल्लो आणि त्या कंटेम्प्ट पिटिशनान म्हजे हांवें एफिडेविट बिफोर हायकोर्ट फायल केल्ले की पेडणे हांगासर तेन्ना बुल फायट चलताली आणि ते सगळे हांवें कंप्लेन केल्ली ती बंद करची म्हणून। आता गेल्या विकान जी बुल फायट जाली मांद्र्या थंयसर त्या वेळार एक बैल मेलो आणि एक बैल इंजर्ड जालो आणि त्या बैलाक तांच्यांनी पुरलो काय खंय कितें स्लॉटरिंगाक दिलें काय खबर ना, पूण एक गजाल केली थंयच्या PIन की एटलिस्ट ते नोटिफाय केले कोण ऑर्गनायझर आणि त्यांचेर FIR नोंद केली। वेऱ्याज अदर ज्यो खूब कडेन जाताले बुल फायट ताचेर कांयच पुलीस एक्शन जायनासली, पूण FIR नोंद करून फक्त विषय थारलो अशें न्ही, कारण जेन्ना हायकोर्ट डायरेक्शन आसा की तुम्ही सगळे बुल फायट बंद करचे, ते बंद जायना तो पर्यंत आता आमी ह्यान फुडें ओगी रावचे ना। इट इज अ फेलियर ऑफ गोवा पुलीस, होम मिनिस्टर, एनिमल हजबंड्री आणि जे कलेक्टर आणि सगळे ऑफिसर्स आसा, कारण तेंच्यांनी एक्शन घेवंक जाय, ते घेयनात। मागीर हेका जबाबदार कोण? फाल्यां आमी जर वचून गोवंश रक्षा अभियान जर आमी वचून जर आडोवपाचें काय कितें, आणि तशें केल्यार पुलिसांक मान्य आसा काय कितें हें तांच्यांनी सांगचें, कारण गोंयचे पुलीस हे गोरक्षकांचेर आमचे रिवेंज घेतात। हालीं 1 तारखेची हांव तुमकां सांगतात, 1 तारखेचो विशय म्हाका धरपाक म्हज्या घरा 10 पुलीस रातचे 8:30 वरांचेर धाडले हे वाळपयच्या PIन, आणि तो आयिल्लो हेड कॉन्स्टेबल सांगता की तुका साहेबान आपयला भितर अरेस्ट करपाक। आतां भितर म्हणजे एक म्हाका वॉरंट आसलो, हो वॉरंट सुद्दां कित्याक आयलो? हे पुलिसां खातीर आयलो, कित्याक जेन्ना 2012 तुमकां खबर आसतली बेकायदेशीररित्या गो हत्या जाल्ली वाळपय ईदाच्या वेळार, आणि म्हजें पिटिशन लायव्ह आसलें इन हायकोर्ट आणि आमी त्या वेळार बसलेले उजगांव मीट कॉम्प्लेक्साच्या भायर 1 किलोमिटर धरणे धरून, आणि त्यानंतर आमकां कॉल येताले की वाळपय थंय बेकायदेशीर हत्या चलता ईदाक, तेन्ना यो म्हणून। आमी ते कार्यक्रम आटपून आमी थंय गेले। त्या पयलीं एक्चुअली पुलिसांनी वचून ते बंद करूंक जाय आसलें, पूण पुलिसांनी बंद करूंक ना, आणि आमी थंय गेल्या उपरांत जवळ जवळ 15 बैल सोडयले गोवंश। त्या वेळाचेर आमचेर फॉल्स कंप्लेन फायल केल्ली थंयचे एक मुस्लीम बायलेक फुडें काडून, आणि त्या फॉल्स कंप्लेन आतां थंय चलता आणि आमी थंय आरोपीच्या पिंजऱ्यान आसा 6 वर्सां, आणि वेरेज आमी जी कंप्लेन दिल्ली तांचेर लक्ष्मण जोशीन आमच्या कंप्लेन दिल्ली, कित्याक हांव इंजर्ड आसलो आनी एक भुतेव आणि हांव आसलो 2 दीस एडमीट आसलो आजिलो हॉस्पिटलान। तुमी जाणा तो फर्स्ट टायम अटॅक जालो ह्या लोकांनी, आणि त्या केसीन एक वॉरंट काडटा जज JMFC वाळपयची। एक्चुअली कोविड टायमार वॉरंट काडूंक जायना असो सुप्रीम कोर्ट हायकोर्ट ऑर्डर आसतना एक वॉरंट काडलो, आणि त्या वॉरंटाक म्हाकाच एकट्याक भितर घेवपा खातीर पुलीस व्हॅन धाडटा, कारण आनी 5 जाण आसा जे आमचे कामगार थंय आसा गोशाळेन काम करतात, ते वेगळ्या वेगळ्या राज्यांतल्यान येता गोंयान कामा खातीर। ते 1-2 म्हयने रावले काय गेले, अशा लोकांचेर ऑफेन्स रजिस्टर आसा आणि म्हजेरूय घातले ऑफेन्स तेंच्यांनी। हांवच कंप्लेनर, आमचेर अटॅक जालो आणि त्या हितूर एक मुस्लीम बायल सांगता मॉलेस्टेशन म्हणजे रेप केस जायना तशा पद्दतीचे चार्जीस आमचेर दवरलेले आसा, आणि ती केस अजूनही थंय चलता खंय JMFC वाळपय, आणि त्याका अनुसरून तेणें वॉरंट काडलो। म्हणजे अशा प्रकारचो छळ म्हणटा तो हो सरकार करता, म्हणजे हे भाजप शासनाचे हे अशेच प्रकारचे तुमचे नीतिमत्ता आणि हेच तुमचे कर्तव्य कितें गोवंशा खातीर तुम्ही करतात कितें हे तुमकां करपाक तुम्ही त्या ऑफिसराक तितलेच रावलो ना। हांवें मागीर इमिजिएटली DYSP फोन केलो की अशें टीम धाडल्या, आनी त्या दिसा म्हज्या आईचो वाडदिवस, हांवें फक्त आरती दाखयला आनी हांव अन्न सुद्दां तिका भरोवंक शकलो ना, आनी हांवें अन्न घेवंक ना 1 तारखे दिसा जानेवारीच्या। म्हजे कडेन व्हिडिओ आसा, हांव तुमकां दिवं शकता, पुलीस आसलेले आनी ते कितें संभाशण करता ते पळय।
आज इल्लिगल स्लॉटर सगळ्या गोंयभर घडटा, तेका धरपाक पुलीस केन्ना टीम वचना. बुचर हे बुचर असे कितलेशेच लोक आसा, खंय तरी सीज करूंक जाय म्हणल्यार केन्नाच पुलीस वचना. आज बुल फायट चलता, हे तांकां आमी इन्फॉर्मेशन दिता जाल्यार पुलीस वचून थंय तांकां अरेस्ट कित्याक करिना. एक 50-100 पुलीस वरान तुमी सगळ्या टिमींक अरेस्ट करा, ते जायना, आज पर्यंत घडोवंक ना. वेरेज आमी जे कंप्लेन करता त्या लोकांक तुमी छळ करपा खातीर हे करतात. ह्या गोष्टीचो आमी निशेध करता. हांवें त्या वेळार इमिजिएटली DYSPक सांगलें, तुजो ऑफिसर अशें अशें करता. तो सांगता, तेणें म्हाका सांगलें त्या हेड कॉन्स्टेबला कडेन ती आपूण उलयता. तेणी ताका इन्स्ट्रक्शन दिलें गावडे साहेबान की तो मंडे वचून तो जे वॉरंट आसा तो कॅन्सल करतलो, तुमी आतां चला, कित्याक तो क्रिमिनल न्ही. इतलें सांगलें आसतना सुद्दां तो आयकूंक तयार ना. तो मागीर PI कडेन फोन करता, PI सांगता DYSPचें तूं आयकूं नाका, ताका उबारून हाड घरांतून. म्हाज्या घरान पुलीस आयले, भितर तांकां एंट्री ना, तेंच्यांनी कितें सर्च हाडलेलें, कितें कोर्टाची ऑर्डर ना, फक्त म्हज्या नांवान एक वॉरंट आसलो आनीक 5 जाण आसले. बाकीचे 5 जाणांक ते सोदूंक वचूंक ना, फक्त हनुमान परबाकूच सोदूंक आयले ते घरा. म्हणजे हो ठरोवन म्हाका दिसता सरकारान हें ठरयलां आहा कितें की येणाऱ्या काळान आमी गोंयचे गोरक्षक आसा तांकां आमी टार्गेट करतले. अशें कितें इन्स्ट्रक्शन मुख्यमंत्र्यान दिल्लें आसा काय कितें हें आमकां कळपाक जाय, होम मिनिस्टर ह्या नात्यान. कारण मागीर रातचे तेजे आयकना म्हणून आमचो वकील उलयलो, आमचो ॲडवोकेट पुष्पराज नावेलकर ह्या तेज्या कडेन उलयलो, PI कडेन उलयलो, आपूण ताका हाडून हें करता, प्रोड्यूस करता, जाल्यार तेजें आयकपाक तयार ना. मागीर हें करीसर 10:30 जाली आनी त्या नंतर परत सकाळी म्हाका धरपाक 9 सुमार परत 10 पुलीस येयले. म्हणजे रातचे येयले ते आनी सकाळी आयले ते. आमी नेक्स्ट डे मागीर JMFC कोर्टान, कारण 3 दीस जज लिव्हेर आसली म्हणून आमकां ते करपाक मेळना. आनी दुसरे दिसा सॅटर्डे दिसा जज आयल्या उपरांत आमी ते कॅन्सल केलो. आतां जजानू मागीर मान्य केलें, उलयतला की बाय मिस्टेकली हो गेला वॉरंट, कारण कोवीड टायमान तांकां हें आसा 5 जानेवारी पर्यंत हायकोर्ट ऑर्डर्स आसली की तुमी वॉरंट काडूं नाका. आज तेंच्यांनी हें केल्लें आसा आनी हो PI फक्त आमकां टार्गेट करता. कित्या खातीर? आज ह्याच मनशा खातीर थंय इल्लिगल बीफ इतले येतात, तेजेर एक्शन एक दिसूय घेवंक ना तेणें. केन्ना घेतला, एक खंयचो FIR केला जाल्यार तेणें दाखयचें आपल्या कारकिर्दीन. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टीचो आमी निशेध करता. आमी आतां जें निवेदन दिलां भितर आमी क्लियर कट म्हटलेलें आसा की इनएफिशियंट ऑफिसर आसा, गोंयचे पुलीस इनएफिशियंट आहा आनी ते काम करिना, अशांचेर कारवाई करची. आनी येणाऱ्या दिसान आमी नाल्यार डेमोक्रेटीक वे आमचे सगळे जे पदाधिकारी आसा आमी एकठांय जमतले, मिटींग घेतले आनी आमचो फुडलो एक्शन प्लॅन करतलो जो लोकशाही धरून आसतलो. आनी आमी तो फुडें आंदोलन हे आमचे फुडें व्हरतले. जर सरकार ह्या अशा प्रकारच्या गोष्टी जर करता, इल्लिगल प्रमोट करता, आज इल्लिगल बीफ गोंयान येता, इल्लिगल बुल फायट्स हे करता, इल्लिगल तेंचे मोठे मोठे स्लॉटर हाऊस आसा जे डेमॉन्स्ट्रेट करपाची गरज आसा. ऑलरेडी कंप्लेन जावन ते कलेक्टरा पर्यंत पावल्ले आसा, म्युन्सिपालिटी कडेन गेल्ले आसा रिपोर्ट्स, पूण ते आज डिमॉलिश करिना सरकार. बिचोले घटना घडलेली, अमृत सिंग आमी कंप्लेन करून ते इल्लिगल स्ट्रक्चर्स आहा ते सगळें हे करचे म्हणून. जशें कालांगूट सुद्दां इल्लिगल स्लॉटर जाताले, आज ते स्लॉटर हाऊस आमकां सांगलेले ते डिमॉलिश करतले म्हणून, आज कांयच करूंक ना तेंच्यांनी. म्हणजे अशा प्रकारच्या मोठ्या प्रमाणान हे सरकार करता. ह्या गोष्टीचो आमी निशेध करता आनी येणाऱ्या काळान आमी योग्य पद्दतीन तांकां उत्तर दिता. जे आमचे मांद्र्याचो विशय जाल्लो, मांद्र्या ताका अनुसरून विनायक च्यारी हांच्यांनी एक निवेदन दिल्लें, सादर केलें, त्या बद्दल थोडक्यात ते म्हायती दितले. हांव विनायक च्यारी, हांव मांद्र्याचो. मांद्र्या 27 जानेवारीक सकाळी ही बैलांची झुंज जी आसा, धिरयो जे आसा ते चालू असले आनी त्या धिरयान अजीज अब्दुल हो कुडाळचो, तेणी धिरया खातीर बैल हाडलेलो आनी एक लोकल पर्राचो आसलो. ह्या दोनूय धिरयां मदीं हजारांनी लोक थंय जमलेले. जवळ जवळ 1.5 कोटीची उलाढाल, सट्टेबाजी ही थंय जाल्या अशी माहिती जी आसा ती आमकां मेळटा. त्याच बरोबर त्या धिरये नंतर अशें लक्षात येयलें की त्या धिरयाच्या बैलांक ड्रग्साचें इंजेक्शन दिलें वयता आनी त्या ड्रग्साच्या इंजेक्शनांतल्यान तो बैल जो मरता, ताका तोपता, म्हणजे ताका ती शिंगां तोपता हें ताका कळना आनी तो मरासर झगडटा आनी तो मरता थंय. अशा पद्दतीची ही घटना मांद्रे पंचायतींतली ही दुसरी घटना आसा. मांद्रे पंचायतीचो माजी सरपंच महेश कोनाटकर हेचो बैल जो आसा तो फाटल्या दिसांनी, फाटल्या 10-15 म्हयन्या फाटीं अशाच पद्दतीच्या धिरयेनी मेलो आनी ताका थंयच पुरलो. तरी बरें जालें की पुरलो, पण आतांचे भानगडी अश्यो लक्षांत येतात की हे ज्यो धिरयो जे जातात पेडणे तालुक्यात जवळ जवळ 300 बैल धिरयांचे आसात. हे पुलिसा कडेन रेकॉर्ड आसा.
आणि हे तिनेकशी बैल जे आसा तेंचे धिऱ्यो कोरगांवां आणि खंयच्या पेडणेंतल्या भागांत म्हणजे दोनूय आमदार जे आसात दयानंद सोपटे मांद्रे मतदारसंघाचो ट्युरिजमाचो सामको आतां विकास करपाक भायर सरला आणि बैलांचो सत्यानाश करपाक भायर सरला आणि दुसरो जो आसा तो गोंयचो उपमुख्यमंत्री मनोहर उर्फ बाबू आजगांवकर हो पेडण्यान जो आसा तो लोकांक फटयत आयज तो बैलांचे धिऱ्यो लावन इतलो गुंग जाला आणि त्या बैलांक मारपाक म्हणजे लोकांक मारून जाल्यार आतां बैलांक मारपाक तो फुडें सरलेलो आसा अशा पद्दतीचे दोगूय जाण मेळून हरशीं विधानसभेत दोगूय जाण एकामेकाच्या विरुद्ध झगडटात धिऱ्यो घेतात विधानसभेत हे दोगूय धिऱ्यो घेतात आणि बैलांच्या धिऱ्याचेर कमिशनां खावपा खातीर लाखांनी रुपयाची हे इलिगल धिऱ्यो पेडणे तालुक्यान हे चलयतात हेंकां दोगांयक मूर्ख इतले मूर्ख आसात ते की मांद्रे मतदार किंवा मांद्रे पंचायतीन जे तेंचे धिऱ्यो लायतात हे मांद्र्याचे ग्रामदैवत जे आसा भगवती आणि सप्तेश्वर आसा तो सप्तेश्वर जो आसा तो जागृत आसा तो महादेवाचो साक्षात अवतार आसा आमकां मांद्र्यांतलो सप्ताह खबर आसा नोव्हेंबराचे कार्तिक एक सप्ताह जाता तो सप्ताह जो आसा तो कित्या खातीर जाता तर ह्याच बैला खातीर ह्या शेतकऱ्या खातीर ज्या वेळाचेर पावस पडांक ना मांद्र्यात त्या वेळाचेर सगळे शेतकार मांद्र्यांतले सगळे जण शेतकार जे आसात हे सप्तेश्वरा कडेन गाराणे घातले तेंच्यांनी की सप्तेश्वरा बाबा तूं जाता आमकां पाव आणि ह्या मांद्र्यान जो पावस पडाना ह्या आजूबाजूच्या पंचक्रोशीन पावस पडाना तो पावस पडपाक जाय अशा पद्दतीचे गाराणे घातले आणि त्या वर्सा भरभरून पावस जो आसा तो आषाढाक पडलो आणि त्या वर्सा त्या वेळाचेर ती आषाढी एकादशी जाताली पण काही कारणास्तव ग्रामस्थांनी निर्णय घेवन ती कार्तिकी एकादशी करतात अशें जागृत देवस्थान सप्तेश्वराचें आसतना थंय नंदी आसतना त्याच नंदीच्या फुड्यान नंदीची हत्या जाता हे सगळ्यांत क्रूर आसा हे अत्याचार आसा हे राक्षसी आसा हे रावणाचें राज्य आसा हे राम राज्य ना हे कौसाची औलाद आसा हे पोर्तुगीजांच्या कास्ताचें सगळें सरकार आसा अशा पद्दतीचे आमकां म्हणचें पडटा कारण अशें की हे जे आसा हे शेतकारांचे लोकांचे जनतेचे मतदारांचे कोणाचेच हित पळयना त्या देवस्थानाचे सुद्धा ग्रामदैवतेचे सुद्धा हित लक्षात घेयना फक्त आणि फक्त ह्या धिरयेंतल्यान लाखो रुपये म्हाका आमदाराक कमिशन मेळपाक जाय पंचायतीक कमिशन मेळपाक जाय पुलीस इन्स्पेक्टराक दळवीक कमिशन मेळपाक जाय कलेक्टराक पैसे मेळपाक जाय म्हणून हे धिरये जे आसात हे मोठ्या प्रमाणात इलिगली गोव्यान चलतात जेचेर लिगली बॅन आसा अशा पद्दतीच्यो धिरयो चालू आसात एके वाटेन आत्मनिर्भर भारत म्हणटा आयज आत्मनिर्भर कोणूच गोंयकार जावंक ना आयज आत्मनिर्भर जे आसा ते धिरयो जाल्यात कॅसिनो आत्मनिर्भर जाला वेश्या वेवसाय आत्मनिर्भर जाला ड्रग्स एजंट जे आसात आणि पेडलर जे आसात ते आत्मनिर्भर जाल्लेले आसात आणि हे सगळे आमदार जे आसात लोकांचो भ्रष्टाचाराचो पैसो खावन जो मनोहर पर्रीकर माननीय मनोहर पर्रीकर जो झिरो टॉलरन्स म्हणटालो भ्रष्टाचार आयज जो 1000% जो आसा तो भ्रष्टाचार आयज गोव्यान चलता तुम्ही ना जाल्यार सगळे मिडिया जे आसा ते प्रत्येकाच्या घरा वचा आमदाराच्या आणि त्याच्या घरा कडेन कितले गाडयो कितले बंगले कितले जमीन आणि आता जो मुख्यमंत्री जो आसा हेका आमी सगळे जाण जो आसा तो प्रॉपर्टी सावंत म्हणटात आयज प्रत्येक आमदार जो आसा तो प्रॉपर्टी सावंत जावपाक सोदता अशा पद्दतीची गोव्यान वायट सिच्युएशन आसा हांव गोंयच्या जनतेक गो भक्तांका विनंती करता ह्या संदर्भात जागृत जायात आणि ह्या सरकाराक बेगीनाच बेगीन अरबी समुद्रात बुडयात तरच ह्यो सगळ्यो धिरयो अत्याचार म्हणजे आता शेळ मेळावेचे पळयात थंय पुलीस जो आसा तो एका बायलेच्या छाताडाचेर पांय दवरपाक वयता पण तोच पुलीस ऑफिसर जो आसा दळवी जो आसा तो धिरये बंद करपाक वचना हे तुमच्या नजरेक हाडून दिता हे इतले वायट कर्म जे आसा हे गोव्यान चल्लेले आसा हे बंद जावपाक जाय अशें आमकां सगळ्यांका गो भक्तांका दिसता हें हांव सांगपाचें आसलें बुल फायट नॉर्थ माजोड्डा आसा कोलवा जाता कोरगांव आसा पयलीं कशें आसा थंय चवथीच्या वेळार खूब जाता चवथी पासून सिजन स्टार्ट तेंचो आनी हें मागीर कंटिन्यू चालू आसता आमी कितल्यो कंप्लेंट्स दिल्या आतां ते ऑन रिकॉर्ड आहा 100क जर हें केलें जाल्यार म्हजे कितलेशेच तरी आसतले तांच्यानी काडा पळोवं येता तेंचे इवन आमी मेमोरंडम दिला सगळ्या वेळार सांगता हे एनिमल हजबंड्री काय एक्ट करिना मामलेदारूय एक्ट करिना पुलिसूय एक्ट करिना म्हणून ह्यो सगळ्यो टॉलरेट जातात ह्यो सगळ्यो चालू आसा ह्या ऑफिसर हेंच्यांनी सांगचें बाबा आमी इनएफिशियंट तुमी करा आमी बंद करता मागीर आमकां प्लॅन करून आमी बंद करूं शकता ते हेंच्यांनी बरोवन दिवचें किंवा सांगचें मिडियांतल्यान बाबा आमकां जायना हें बंद करपाक आमी करता आमच्या पद्दतीन आमी करता मागीर आनीक कितें प्रश्न आसलो जाल्यार सांग ना ना श्री परशुराम गोमंतक सेना ही संघटना म्हणून ज्या प्रकारच्यो मागण्यो रास्त मागण्यो ज्यो आसा गोप्रेमींच्या मागण्यांचें प्रतिनिधित्व जे गो संरक्षण अभियान हनुमनजी परब आणि बाकीचे आमचे सहकारी आसात तांच्या तर्फे कलेक्टरांक जे केले अत्यंत सिरियस विशय आसात आणि दुसरी गजाल
सत्तेचे दोन विकार असतात. एक विकार कालक्रमेण भ्रष्टता आणि दुसरे एकाधिकार आणि सर्वाधिकार. हे दोनूय विकार जे आसा ह्या विकारांनी ग्रसीत जाल्ले हे गोवा सरकार आमकां पळोवंक मेळटा. म्हणजे मिरयतना बीजेपी म्हणून म्हणटा ते, पण बीजेपीची मूलभूत नीतिमूल्य जी आसा ती हांच्यांनी पांया पोंदा मांडदिल्या. आमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की तांचे प्रशिक्षण वर्ग वेगवेगळे हातून आतां ते रिझॉर्टांनी जावपाक लागल्या. 5 स्टार 3 स्टार रिझॉर्टांनी हांचे प्रशिक्षण वर्ग जातात आणि एकात्म मानव दर्शन हांची ऑफिशियल फिलॉसॉफी जी आसा तातूंत गोरक्षेचेर आणि गायीचें वर्णन हें सूर्यपुत्री म्हणून केलां, मनस्वरुपिणी म्हणून केलां. गोंयच्या भारतीय संस्कृतीची धानिती अशा प्रकारचें वर्णन आणि गोवंश रक्षा इज वन ऑफ दी फॉरमोस्ट कल्चरल ट्रेट ऑफ भारत. तातूंत भारताचो भाग आशिल्ल्यामुळे गोंय सुद्धा त्या संस्कृती प्रती आमची कटिबद्धता आसूंक जाय, सरकाराची कटिबद्धता आसूंक जाय. त्यामुळे हिंदूंची जी संस्कृतीची प्रतीका जी आसा ती चिड्डप म्हणजे त्या बोडगेश्वराची जात्रा त्या खंयच्या राजकीय पक्षान थंय वचून कितें जें गाराणें घातलें आणि तो आकस त्या बोडगेश्वराच्या देवळाच्या जात्रेचेर काडप, त्या कमिटीचेर काडप, असल्या प्रकारचे नीच कार्य जे आसा हे सरकार करता. हे हिंदू विरोधी, हिंदू द्रोही सरकार आसा. मिरयतना व्हडल्यो गजाली मिरयता, शिवाजी महाराजांचे पुतळे आणि खंय कितें व्हडली तत्वज्ञानात सांगता, पण प्रत्यक्ष कृतीचो जेन्ना वेळ जेन्ना येता तेन्ना हे सरकार जे आसा ते मूलभूत आमची हे जे आसा संस्कृतीची प्रतीका जी आसा ते चिड्डुपाचें काम करता. हाचे वायट परिणाम सरकाराक येणाऱ्या काळात भोगचे पडटले आणि हाजो प्रत्यय सरकाराक हे निवडणुकेचें वर्ष आसा, पण सगळ्यो संघटना ज्यो आसा एका बॅनराच्या अंडर येवन ह्या सरकाराची शिशुपाल वृत्ती जी आसा तो हो समाज श्रीकृष्णाची भूमिका घेवपाक सगळ्या उद्बोधनांतल्यान जनजागरणांतल्यान श्रीकृष्ण रुपी भूमिका घेवन हे शिशुपाल वृत्ती ठेचपाक हो समाज जो आसा तो फाटी फुडें पळोवचो ना. परत एकदा रिपीट करता, गोवंश रक्षा अभियान हे जे आसा, ही बॉडी जी आसा, ही संस्था जी आसा, ताज्या अंडर ज्यो कितें मागण्यो ज्यो केल्या म्हणजे धिरयो आसात, इल्लिगल बीफ हे करप आसात, इम्पोर्ट करप आसात, ह्या दोनूय मागण्यांक आणि सगळ्या मागण्यांक श्री परशुराम गोमंतक सेनेचो पूर्णपणे पाठिंबो आसतलो. धन्यवाद तुम्ही सगळे आयल्याबद्दल. स्लॉटरिंग जाता गोंयांत आतां चालू आसा खंय पर्यंत गोंय म्हणजे इल्लिगल आता सगळ्याक वाळपय चलता. वाळपय चालू आसा. जो उस्मान खान म्हणून आसा ताका लास्ट कालच्या ईदा वेळार एक्चुअली डेप्युटी कलेक्टरान ह्याच PIक सांगलेलें ताका प्रिव्हेंटीव मेजर्स म्हणून भितर घे 3 दिसां खातीर, पण तो म्हणटा आपूण कित्याक घेव तो सांगता म्हणून. आणि आमकां सांगलें डेप्युटी कलेक्टरान तुम्ही वचान ताका मेळा PIक. आमच्या समोर तेणें फोन केल्लो, हांव आनी शांताबाई आसली आमची ऑफिस बेरर, जाल्यार हेणें एक्शन घेवंक ना. आज थंय तो मोठ्या प्रमाणात मारता. मडगांव चालू आसा, वास्को चालू आसा, फोंड्यान चालू आहा इल्लिगल स्लॉटर. हे सगळ्यात चलता आणि हे सरकार ताका प्रोत्साहन दिता आणि सगळे मिनिस्टर आमदार थंय मागणी करता आणि हिंदू समाज सगळो न्हिदलेलो आसा. मीट कॉम्प्लेक्स सुरू जाला तर त्यात कितें ना मीट कॉम्प्लेक्सान थंय मोठमोठे अजून कितें मीट कॉम्प्लेक्सा वेळार जी म्हजीच पिटिशन आसली, हायकोर्टान डायरेक्शन दिल्लें ते इम्प्लिमेंट करा म्हणून. आज पर्यंत तांच्यांनी कांयच इम्प्लिमेंट करूंक ना. थंय एक हाऊस कमिटी आसली जी इन्स्पेक्शन खातीर, जाल्यार ती कमिटी केन्ना विजीट करूंक ना. आनी थंय गव्हर्मेंट ऑफिसर सांगता की आमचे सगळे रेडी आसा, आमी करूं शकता. आज तेंच्या कडेन NOC सुद्धा ज्यो बाकीच्या डिपार्टमेंटाच्यो ज्यो जाय पळय त्यो मॅन्डेटरी NOC सुद्धा तेंच्यांनी मॅन्युप्युलेट केल्ल्यो आसा. म्हणजे आमकां आतां फाल्यां हांवें पयलीं म्हटलें, हांवें वर्सां पयलीं सांगलेलें म्हाका इन्स्पेक्ट करूंक जाय म्हणून वचोन, कित्याक हांव पिटिशनर न्ही, म्हाका अलाव करिना जालें तें. आता तुम्ही जर सगळ्यो जर अरेंजमेंट केला, CCTV बसूंक जाय, बाकीच्यो सगळ्यो सांगलेले, थंय जे स्लॉटर जाताले पळय ते मॅन्युअल करताले, थंय स्टर्निंग गन आसूंक जाय. ते स्टर्न गन हांच्यांनी तो मोठो भ्रश्टाचार जाल्लो आसा. ते स्टर्निंग करपाच्यो ज्यो बुलेट्स आसता पळय त्योच ना हेंच्या कडेन. स्टर्निंग गन असले म्हणून जायना, बुलेटूय जाय न्ही. म्हणजे ह्यो आमकां प्रत्यक्ष पळोवंक जाय आसल्यो. तरी आसतना ह्या सरकारान तांकां ह्या ईदा वेळार इल्लिगली हें दिलें, कितें परमिशन दिलें, विच इज इल्लिगल. आणि आम्ही जेन्ना 2012 पासून हो विषय चालू झाला तो पासून आज पर्यंत सरकार थंय 144 सेक्शन इम्पोज करता. कित्या खातीर तर आमी थंय वयचे न्ही म्हणून. ह्या वयल्यान तुमी लक्षात घ्या सरकार कितल्या खालच्या तळाक हे फक्त वोट बँक पॉलिटिक्स चालल्या. इतलोच आमचो विषय आसा. आमी येणाऱ्या काळात परत बसतले आणि रोखडेच आमी हांगासर येतले. जो आमचो एजेंडा आसा, जो आमी आंदोलन आनीक तीव्र करपाक पूण व्यवस्थित प्लॅन जावन तें आंदोलन आमी करतले. लोकजागृती आमकां गोंयांत आमी मोठ्या प्रमाणात फुडें व्हरतले जो पर्यंत ह्या विशयाक न्याय मेळना तो पर्यंत. धन्यवाद. हांव सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा तुम्ही आयल्या बद्दल आणि
इतले वर्सां पासून तुम्ही हो विषय लावन धरला तसोच हो विषय ह्या फुडें तुम्ही लावन धरतले अशी आशा आसा. सगळ्यांक धन्यवाद. देव बरें करूं.